Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान तुका जेजू, होगळाक तुका जेजू, नामान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जेजू, जय जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा बापा, आयचो दीस म्हाका तुवें दिल्या खातीर हांव तुका आराधन दिता. तूं जावन आसा रायांचो राय आनी देवाचो देव. तूं जावन आसाय एक वैजांचो वैज. आनी बापा, हाचे मागणें तुज्या मुखार हांव दवरतां. हर एक वस्तूक, हर एक कुडीक, हर एक जिवीक तूं वैज जावन आसाय. हर एकल्यांची पिडा तूं गुण करताय. हर एकल्यांक तुवें मागलें तूं दिताय. मोगळा बापा, आज ह्या संवसारांत आयिल्ली पिडा तूं गुण कर. तुज्या हातींत आसा सगळें, तुज्या हातींत आसा सगळो संवसार तुज्या हातीन आसा आनी तूं तो हर सांबाळ. हर एकल्यांक तुज्या उतरांनी तूं गुण कर म्हूण मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी जेजूचें उतर आयकुया. जेजू जावन आसा भलायकेचो दातर, वैजांचो वैज तो जावन आसा. मोगाच्यान तो आमकां भलायकी दिता. आमची हर एक पिडा शिडा तो गुण करता. त्या खातीर आमी ताच्या कडेन मागया, ताच्या कडेन विनवती करया. हर एक घडी ताच्या कडेन आमी मागण्यांत रावया. आयचे आसा देवाचें उतर अशें आसा. जुवांच्या 5व्या अध्यायांत, एक जुवांचें पत्र 5व्या अध्यायांत ओळ 4 आनी 5 जावन आसा. 4 आनी 5 मोगाच्यान कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचें जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाची भुरगीं सकट, देवान विंचलेलीं भुरगीं सगळीं ह्या संवसाराचेर जैत व्हरतात. कित्याक आमी ताचो मोग करता आनी ताच्या सांगाता रावता. तेन्ना आमी जैत व्हरूंक शकता आनी भावार्थान आमी थीर आसले तेन्ना आमी जैत व्हरूंक शकता. हर एक घडी आमी एक आत्मविश्वास म्हणचो आहा आमच्या आत्म्याक, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत. तो आमी दवरूंक जाय. देवाचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. देवाचेर आमी भावार्थ दवरले तेन्ना हर एक कामां आमकां इजी जातात. पूण जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोणूच संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकना. जेजू देवाचो पूत तो मनशा रुपार संवसारार येयलो आनी संवसारा हर एकल्याच्या पदकां खातीर तो खुर्सार मेलो. हर एकल्याच्या सडवण्या बसत, हर एकल्याच्या जैता बसत तो खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आनी आज तो देवाच्या उजव्याक बसून आसा. परत येतालो म्हूण कोण संवसारान हर एकलो पाती येता, हर एकलो ताचेर भावार्थ दवरून आसा तो खंडीत जावन बचाव जातलो आनी जैतवन जातालो. देवान आमकां सांगला, हर एक घडी म्हज्या कडेन मागा, हांव तुमचो मोग करतां. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हूण ताणें आमकां सांगलां. पळया, सरप आनी इच्छू दुस्मानाचे सगळे बळच तुमच्या पांया तळा हांव घालतां. तुमकां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला म्हणटा. लुकाच्या पुस्तकांत अवस्वर 10 घडयां, लुकाच्या पुस्तकांत अवस्वर 10. आनी जेजू सांगता ओळ 19 जावन आसा. 19 आमी पळया, सरप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बळच पांया तळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां बादाक करचें ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान 22-27 जाणांक विंचले आनी ताका खंयच्या खंयच्या गांवांत खंयच्या हळ्ळेन वचूंक आसलें. त्या हळ्ळेन 2 जाणांक खरगेन ताणें ताच्या कालार धाडलें आनी सगळे ते शीस गेले आनी सगळ्यांक बरी खबर परगट करून आयले आनी सर्वांची पिडा, हर एकल्यांचे थंय आसलेले सैतानाचे सकत पुरा ते देवाच्या नांवान धांवडून जेजू लागीं येताना जेजू तांकां अशें सांगता, पळया, सरप इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बळच
पांया तळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितें तुमकां बाधा करचेना. आज जेजूच्या नांवान तर आमी कितें करता तर आमकां खंयचीच पिडा, खंयचेच अनवार, खंयचेच दुश्ट शक्ती आमकां कितेंच करूंक शकना. कित्याक जेजू म्हणचो सर पदवेदार देव आमचो जीव दातर जावन आसा. तोच जावन आसा जैतेवंत जाल्लो आनी जैतेवंत जावन तो तिसऱ्या दिसा परत जिवन जालो. तो आमकां आज पदवी दिता आनी आमी भावार्थान एक जावन ताचे थंय आमी एकवटले आसल्यार आमकां खंयचीच सकत, खंयचीच काळोखाची सकत आमकां केन्नाच खंयच्याच कारणाक जावन ती आमकां अनवारांक या खंयच्याय वायटाक आमकां ती व्हरची ना आनी ताच्यान व्हरूंक जावचें ना. कित्याक जैतेवंत देव आमच्या संगता आसता, करचें ना. तरी पूण जेवचार तुमकां खाल जातात म्हूण तुमी संतोश पावनाकात. पळया आमी खुशी जाता थोडे जेजूच्या नांवान कितें बरीं कामां केलीं तर आमी खुशी जाता. न्हय, आमी खुशी जावचें न्हय. सगळी जिणी आमकां जेजू खातीर हांगा खर्चूंक आसा. जेजूचे उपादेश पाळूंक, जेजूच्या उपादेशां प्रकार, जेजूच्या कायद्यां प्रकार आमी चलूंक आसा. तेन्ना मात्र आमी जैतेवंत जातले, सर्गींचें राज जोडटले. बगर आमची तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसात त्या देखून तुमी संतोश पावा म्हणटा. वय तर आमी संवसारान बरें केलें तर सतान आमी चल्ले तर आमकां देवान आमकां सर्गींच्या राजांत संतोश पावूंक आमकां थंय ताणें आमकां संतोशान भरून आमकां रावूंक ताणें आमकां खुशी फेला आनी तो सर्गींच्या राजांत आमकां संतोशान पळयता आनी थंय आमकां सर्गींचें राज ह्या संवसारांतलें राजच आमकां थंय पळोवंक मेळटा. देवाच्या पांया तळा आमकां पळोवंक मेळटा. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी थोडोच काळ दिश्टी पडचे आनी माया जावचे तसले धुरे बरी आसा. जाकोबाच्या पुस्तकांत आमी पळया, जाकोबाच्या पुस्तकांत अवस्वर 4 काडया आनी वळ आसा अवस्वर 4 आनी वळ जावन आसा 14 सावन आमी पळया. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोच काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत माया जावचे धुरे बरी. वय आमी ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत आमची जिणी जावन आसा 4 दिसांची. ह्या जिणयेंत आमी कितें बरें करूंक आसा तें करीचे. आज आमी राती न्हिदता तर सकाळीं उठना म्हणून आमी नेणात. पूण कितें जेजू आमकां सांगता तुमची जिणी आसा एक धुरे बरी, थोडोच काळ दिश्टी पडचे धुरे बरी, उपरांत माया जावचे धुरे बरीन ती जावन आसा. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची खुशी होय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतले. न्हय मोगाच्या न्हू, आमी 4 दिसांच्या संवसारांत आमकां कितले दीस जेजून दिल्ले आहात, कितले दीस आमकां देवान दिल्ले आहात ते मात्र आमचे जावन आसात. आनी खंयच्या घडये आमकां आमचो दुस्मान आमच्या मदें येवन घेवन आमकां जेजू थान विंगड करता की आनी आमकां खंय दुस्मान येवन घेवन कितें आमकां अनवरां घडटात म्हूण आमकां सांगूंक जायना. पूण आमकां ह्या 4 दिसांनी जेजून सांगलां बरें करूंक, सतान जियोंक, सतान आमी हांगा जियाचे म्हणचे खातीर जेजून आमकां हें दिलें. आमी हांगा 4 दीस जियेता जाल्यार एक धुरे भशेन एक धुरी वता आनी आमकां कळना ती एक घडी आमच्या मुखार दोळ्यांक दिश्टी पडटा आनी ती वता. सोम्याची खुशी होय जाल्यार आमी तें करूंक फावो म्हूण आमी चिंता आज न्हय फाल्यां करया. आमी बरें कितें करूंक आसा फाल्यां करया, आज नाका म्हूण तर बसल्या जाल्यार आमच्यान कितें बरें करूंक शकचें ना. आमी तर राती न्हिदल्या तर उठता ती म्हणून आमी नेणा. ताच्या बदलाक तुमी उलयतात हंकार आनी बडाय. वय आमच्या मदें आज स्वार्थपण, हंकार, बडाय, आमचीच व्हडविकाय, आमचीच ग्रेसकाय आमकां आडयता. कित्याक ही सगळीं जावन आसा सैतानाची कामां. केदाळाय वायट आमी करूंक आशेता. कित्याक आमचें मन आमी नितळ दवरना. आमचें मन आनी आमचें काळीज आनी आमचो आत्मो हर एक घडी शुद्ध आनी नितळ दवरूंक आसा. त्या पासत जो कोण आपलें करूंक जाल्ले बरी खंयचेंय म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. वय तर आमी कितें बरें करीचें म्हूण चिंता. आमच्या थावन कितें बरें जायचें, आमच्या थावन देवाच्या भुरग्यांक कितें तरी आमी बरें करीचें म्हूण चिंता जाल्यार आमी तें त्याच वेळार या त्याच घडये आमी करूंक मुखार सरचें. नाजाल्यार आमी बरें करतले म्हूण करिनासतना रावले तर आमी खंडीत जावन अपराधी जाता. देवा मुखार आमी एक व्हडली गुन्यांवकार जाता. आमचे थंय व्हडलो गुन्यांव जाता आनी आमी देवा मुखार गुन्यांवकारी जावन उरून वता. आमी एक
अपराधी जाता. आमी ह्या संवसारांत देवा खातीर आमी निरापराधी जावन जियोंक कसा. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां कळयत आसात, तुका कितें सकट सोंसूं मेळटलें त्या विशयान तूं भियेनाका. वय तर आमी कितें बरें करूंक आसा त्या विशयान आमी खरेंच वचूंक जायचें. आमकां तर बरें गेलें तर आमकां कितें आयकूंक मेळटा, दुसऱ्या थंय आमकां वायट आयकूंक मेळटा, दुसऱ्या थंय आमकां खेळकुळां मेळटात, इन्कार करतात म्हूण आमी तर चिंतलें तर तीं कामां आमची जावचें नात. पूण जेजू आमकां हांगा सांगता कितें आमकां सोंसूं मेळटलें, सगळें तुमी सोंसून व्हरा. आमी सगळें सोंसून व्हरचें. कित्याक तुका कितें सकट सोंसूंक मेळटलें म्हणल्या विशयान आमी भिवची गरज ना. आमकां हर एक कितें तर सोंसूंक मेळटा, कितें कश्ट आनवारां आमकां सोंसूंक मेळटा तर हर एक जेजू खातीर आमी हांगा सोंसूंक जायचें. कित्याक आमी भिवूंक रावूंक नजो, आमी घाबरूंक नजो. जेजू सांगता हांगा भियेनाका, घाबर नाका. तुमकां परखूंक पळोवच्या खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदेन चॅप्चर आसा. वय आज आमी देवाचीं कामां करतना, देवा थंय बरेंपण करतना, हेरांक आमी बरें करतना आमकां सैतान राखून आसता फाटल्यान. हाका कितें करचें, हाका देवाथान कशें आमी पयस सरचें, कशें हाका देवाथान चुकूंचें म्हणचें. सैतान आमचे फाटींच रावन आमकां पळोवन आसता आनी तो आमकां मुल्याक चेपूंक खुशी पावता. ताचीं कामां जावन आसात काडोवपाचीं, ताचीं कामां जावन आसातच फोटीं कामां. तो फोटींचो चोर जावन आसा आनी तो हीं कामां करता. पूण 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी सोंसूंक पडटली. थोडो तेंप पळयान 10 दीस म्हळ्यार हांगा देवा थंय आमकां 1 दीस म्हणल्यार देवाचे 1000 वर्सां मदीं, आनी देवा थंय आमकां 1000 वर्सां म्हणल्यार देवाक आमचे थंय 1 दीस जावन आसा. पूण ती दगदणी थोड्या दिसां खातीर आमकां 10 दिसां खातीर म्हणल्यार आमच्या जिणयेच्या थोड्या दिसां खातीर आमकां ती सोंसूंक पडटली म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. मरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा, पूण हर एक घडी तुमी मरा पर्यंत विश्वासी रावा म्हणटा. हर एक घडी तुज्या भावार्थान थीर राव. जेजू थंय थीर भावार्थ दवर, भावार्थ घट कर आनी हांव तुमकां जैताचो मुकुट दितालो. आनी जेजू सांगता आमकां जैताचो मुकुट कितें तें जिवीत दितालो. मुकुट म्हणजे जिवीत, सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें. सासणीच्या जिविताक आमकां पावूंक मेळटलें. कित्याक आमी तर देवा थंय भावार्थान घट जाल्या, बरें वचून रावल्या, ताचे थंय विश्वास दवरलो जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. आमच्या ह्या संवसारांत आमी कितें करूंक आसा तें सगळें करून देवा थंय आमी एकवटून रावंक जाय. तेन्ना आमकां सासणीक जिवीत मेळटलें. आमी उजवाडाच्या कामांनी फाट करिनासतना मुखार सरूंक जाय आनी देवाचे थंय आमी संतोशान जियोंक जायचे. तेन्ना आमकां सासणीक जिवीत आमकां खंडीत जावन देव फावो करतलो. कित्याक हे मात्र तुमी जाणा जाया, देव आपल्या भक्तां खातीर विजमितां करता. किर्तनाच्या पुस्तकांत आमी पळया, किर्तनाच्या पुस्तकांत अवस्वर 4 पळया. किर्तनाच्या पुस्तकांत अवस्वर 4 आनी वळ 3 थांब हे मात्र जाणा जाया, देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मितां करता. देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मितां करता. तर आमी देवा थंय फाटीं परतले जाल्यार, देवा थंय आमी एकवटून रावले जाल्यार, देवाचो आमी मोग करता जाल्यार आमकां देव आमचे थंय विस्मितां करता. आमच्या कश्ट अनवरान तो पावता आनी आमी कितें मागता तें आमकां दिता. हांव तुमकां उलोव मारतना तो म्हाका आयकता. पळय आमी जेजू कडेन मागलें तेन्ना, जेजू थंय आमी एकवटून रावले तेन्ना, जेजू कडेन सदांच आमी तर मागूंक तयार आसा जाल्यार, आमी भावार्थान थीर आसा जाल्यार तो आमकां आयकता, आमचें मागणें आयकता. आमचें उलयलें आमी ताच्या कडेन उरलेलें तो आमकां आयकता आनी आमकां कितें जाय त्या खंयच्या घडये आमकां कितें जाय तो आमकां दिता. पूण आमी एक मात्र चत्रायेन उगडास दवरूंक जाय. पातां करिनासतना चत्राय घेवंक जायचे. आमच्या थंय कसलींच पातकां जावं नजो. आमी खंयच्याय तरेच्या पथकाच्या कोंडांत आमी पडूं नजो. तर आमी सदांय नितळ जावन उरल्यार, सदांच आमचें बरें मन आमचे थंय आसल्यार, सदांच आमचे थंय उजवाडाची कामां आसात, तर आमी सदांच काळोखान पडनाशें जेजूचे उपादेश आमी तर पाळून येता जाल्यार आमचे थंय पाताक जायना आनी आमकां सदांच आमी चत्रायेन रावंक जाता. खाटीर पडून खाटीर आड पडा, नियाळ करा आनी शांत रावा.
वय आमकां कश्ट आनवर आयिल्ले तेन्ना आमी जेजू कडेन सदांच मागून जायचे. जेजू थंय सदांच आमी मागून घेवन रावंक जाय आनी आमी ताच्याच नियमांनी नियाळ करूंक जायचे. ताच्या आमी पवित्र पुस्तकाच्या शब्दांनी आमी नियाळ करूंक जायचे. कित्याक जेजू आमकां शांत रावा म्हणटा. गडबड करनाकात, फुरफूर नाकात आनी कसलेंच देवाक शिराप घालूंक वचनाकात. तेन्ना आमी शांत रावल्यार तर आमचे कश्ट आमचे थंय आयिल्लीं आनवरां आमी तर सोंसून व्हरता जाल्यार आमकां खंडीत जावन आमकां सुटका मेळटा. जेजू थंय आमकां सुटका मेळटा. जेजू आमकां सुटका दिता. योग्य बलिदानां मेळटा. पळय आयच्या ह्या दिसांनी आमचे थंय ह्या संवसारांत आयला ह्यो मारेकर पिडा, मारीची पिडा, ही पिडा जावन आसा सगळ्या संवसाराक आयिल्ली. ही पिडा तर आमकां तर दुस्पटयता जाल्यार योग्य बलिदानां आमी ह्या मनशां थंय ह्या संवसारांत आमी करूंक वसात. कित्याक देवाक मानवुचीं कामां आमी करूंक वसात. तर देवाक मानवुच्या थंय बरीं कामां आज ह्या संवसारांत वाडिल्ल्या पिडे खातीर आमी तर कितें बरीं बलिदानां भेटया आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरया. कित्याक आज आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यार आमकां हर एक हातान सुटका मेळटा. हर एक पातकां हर एक आनवरां थावन हर एक खोट्या कामां थावन आमकां सुटका मेळटा म्हूण जेजूचें उतार आमकां सांगता. कित्याक आमी पवित्र वस्तू जावन आसात. पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटा तांकां देव पवित्र करतलो म्हणून जाणवायच्या पुस्तकांत आवस्वर सांगता. आवस्वर 16 आनी 10 सांगता. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटा तांकां देव पवित्र करतलो. पवित्र आमी एक जावन सांगा ही पवित्र वस्त मातयेंत थावन केल्ली. जेजून सर्वेस्पर देवान आमकां मातयेंत थावन रचली एक वस्त जावन आसा. आदाम आनी एवेक ताणें ह्या मातयेंत थावन रचलें आनी एवेक ताच्या कुशीच्या बरी थावन विंचलें. तर त्याच आदामाक जेजून सर्वेस्पर देवान ताच्या नाकांत पवित्र आत्म्याचो स्वास फुंकलो आनी आमकां त्या दिसतावन ताणें आमकां पवित्र केलें. त्या पवित्रपणान आमी तर तसलें पवित्रपण आमी सांबाळटा जाल्यार ताका देव पवित्र करतलो. वय आमी हर एक खोट्या कामां थावन हर एक काळोखाच्या कामां थावन आमी फाट करून तर आमची कूड, आमचो आत्मो, आमचो जीव आनी आमचें मन आनी आमचें काळीज आमी तर पवित्र दवरलें तर जेजू आमकां पवित्र करतलो. आनी त्यो शिकल्यांक हें सगळें तर आमी करून तर पवित्र आसा जाल्यार आमकां शिकल्यांक तांतूं देव आसरो दिता. देवा थंय आमकां आसरो मेळटा. देवा थंय आमकां शांती मेळटा. देवा थंय आमकां बुजवण मेळटा. देव आमकां हर एक दिवंक शकता. कित्याक आमी पवित्रपणान आसल्या तेन्ना मात्र जेजूचे हर एक देणी आमकां मेळटात. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी पळया. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आवस्वर 26 परजे म्हजे तुज्या कुडा भितर वच. परजे म्हजे तुज्या कुड्या भितर वच आनी तुजे फाटल्यान दार बंद करून घे. 24 पुस्तकांत इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आवस्वर 26 आनी 20 थावन पळया. 20 थावन पळया. म्हजे परजे तुज्या कुडा भितर वच आनी तुज्या फाटल्यान दार बंद कर. वय आज आमकां ही मारेकार पिडा आयला. त्या खातीर जेजू आमकां हांगा ह्या पवित्र पुस्तकांत अशें दाखोवन दिता. म्हजे परजे तुज्या कुडा भितर वच. असली आज अनवरां ह्या संवसाराक आयल्यात. जेजू थंय एकवटलेल्यांक, जेजू थंय जेजूचो सांगात केल्ल्यांक, जेजूचो मोग केल्ल्यांक, जेजू थंय आमी एकवटून रावलेल्यांक जेजू कुड्या भितर वच आनी तुज्या फाटल्यान दार बंद कर घे. वय आज आमच्या ह्या सरकाराक तर आदेश दिला आसा तर ह्यो देवाचोच आदेश जावन आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकच म्हणटा तुज्या कुडा भितर वच आनी तुजें दार बंद कर. वय आमी तर थोड्या दिसां खातीर सरकारान आमकां सांगलां घरा भितरच बसा. तर आमी आज घरा भितर बसया आनी आमचे कुडा बंद करून आमी थोडे दिसां खातीर आमी शांत रावया. कित्याक आमी शांत रावया आनी ही मारेकार पिडा आयिल्ली, ही कोरोना पिडा आयिल्ली थंय थावन आमकां ही
देवाच्या भुरग्यांक येयना अशें, देवाच्या भुरग्यांक थंय लागन अशें, देवाच्या भुरग्यांक थंय ताणें चिडकन अशें आमी कुडा भितर दार बंद करया, म्हणजे आमच्या तंबा भितर, आमच्या घरा भितरच आमी रावया. कित्याक तो पिडेचो, त्या सैतानाचो क्रोध शांत जायसर थोडो वेळ आमी लिपून रावया. कित्याक क्रोध शांत जायसर थोडो वेळ तुमी लिपून रावा म्हणटा देवाचें उतार. वय आमी खंयी भायर वचून भोंवन अशें आमी बी घरा भितरच रावया, आमच्या तंबा भितरच रावया. आमच्या तंबांनी जेजू कडेन मागया सर लोकांक सुटका मेळच्या खातीर. या कोरोना पिडेन थावन आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमी जेजू कडेन मागूनच रावया. जेजू कडेन जेजू गितां गावया, किर्तनां गावया आनी आमी हर एक घडी ताचे कडेन मागून रावया. थोडो वेळ आमी घरा भितरच लिपून रावया. कित्याक हो वेळ तर उतरून गेलो तर आमचे थंय ही पिडा आमकां येना आनी आमी सुटका जोडटले. हांव किर्तनकार म्हणटा अशें म्हणटा, किर्तन 91:9 किर्तन 91 किर्तन 91:9 म्हणटा, सर्वेस्पर तुजो आसरो. पळय आज ही पिडा आयला, आमी आज देवाक आर्गां दिवंक जाय आनी देवाक वर्णूंक जाय आनी ह्या पिडे खातीर झुजूंक आमी तयार आसूंक जाय. सर्वेस्पर तुजो आसरो. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलें. पळय कोण जेजू थंय एकवडटा, जेजू थंय परत फाटीं येता, जेजू थंय सदांच तो रावता, जेजूच्या मोगान तो केन्ना जियेता. ताचे थंय सर्वेस्पर जावन आसा एक आसरो. सर्वेस्पर देवच आमकां जावन आसा आसरो. ताच्या शिवाय दुसरो खंयचोय देव आसचो ना, खंयच्याय देवा थंय जावचें ना. कित्याक तो देवाचो देव जावन आसा आनी वैजांचो वैज जावन आसा. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें खोटें करून घेतलें. वय आज आमी देवा थंय भावार्थ दवरून घेवन आमी त्या सर्वेस्पर देवाक, त्या जेजू क्रिस्ताक आमी खोटें करून घेतलां. कित्याक आमकां कसलेंच वायट आमचेर येवचें ना म्हणटा सर्वेस्पर. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. कसलेंच वायट आमचे थंय येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना. वय मारीची पिडा तर आमी जेजू कडेन सदांच मागून आसा तर, जेजू थंय आमी एकवटून आसा तर मारीची पिडा आमच्या तंबा सरशी पावची ना, आमच्या घरा सरशी पावची ना. कित्याक आमी त्या खातीर आमी घरा भितरच बसूंक जाय, घरा भितर रावनूच जेजू कडेन मागूंक जाय. कित्याक आमकां आज भायर वचून खंयच आमच्या मंदिरांनी मागूंक आमकां साद जातें ना. त्या खातीर आमी घरा भितरच रावन देवा कडेन मागूंक जायचें. हांगा वळ आमी 7 पळया. तुजे कुशेक 1000 जाण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. वय जेजू सांगता तुज्या कुशीन 1,000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 जण मरून पडटीत, तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. वय तर आमी जेजू थंय एकवटून आसा तर, जेजूच्या मोगांत आसा तर, जेजूक थंय आमी सदांच रावता जाल्यार आमकां आमचे सरशी कसलेंच वायट येवचें ना. कित्याक 11वी वळ आमी पळोवया. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञान दिला. वय आज जेजू सर्वेस्पराचें उतार, पवित्र पुस्तकांत तें उतार आमकां सांगता तुज्या सगळ्या वाटांनी. आमी तर खंयचे वाटो आमी तर बऱ्या वाटांनी चलता, स्वताच्या वाटान चलता, तर जेजूच्या कायद्या प्रकार चलता आनी जेजूच्या नियमा प्रकार, जेजूच्या उपादेशा प्रकार चलता जाल्यार आमकां थंय राखून व्हरूंक जेजू ताच्या दुतांक धाडटा आनी आमकां तो सदांच ते दूत येवन आमकां राखतात आनी आमच्या घराक आनी आमच्या कुडीक ते एक खोटें जावन घेवन, म्हणजे कोटे जावन ते आमकां येवन राखतात. कित्याक आमचो पांय थंय फातराक आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते आमकां सांबाळून धरतात. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. वय आज ही एक फातरा बरी आसली, मारीची पिडा ह्या संवसाराक आयला,
तर जेजू सांगता आमी आसा तर जेजू थंय आमी सदांच तर मोगान जियेता जाल्यार जेजू थंय आमी भावार्थ आनी भरोसो दवरून रावता जाल्यार जेजू दुतां नडटा आनी ह्या मारीची पिडा म्हणच्या फातराक आदळन अशें आमकां तो राखून व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेरेमिया पुस्तकांत जेजू पवित्र पुस्तक अशें सांगता जेरेमियाच्या अवस्वर 23 आनी वळ 19. पळया सरस्पराचें वादळ ताचो क्रोध भायर सरला. होय, आज ही मारेकार पिडा एक वादळ जावन ह्या संवसाराक आयला. जेरेमिया 23 अवस्वर वळ जावन आसा 9, वळ जावन आसा 19. वळ 19. पळया सर्वस्पराचें वादळ ताचो क्रोध भायर सरला. वय, आज आमच्या ह्या संवसारान आमी सगळीं जावन आसा आमच्या दादोसकाय खातीर आमच्या संतोशा खातीर देवाक विसरून आमी देवाथान पयस गेल्लीं आसा. पूण देवाचो क्रोध आमचे थंय उपराटला आनी देवाचो क्रोध आमचेर देंवला. कित्याक पळया सर्वस्पराचें वादळ आनी ताचो क्रोध भायर सरला म्हणटा हें पवित्र पुस्तक. आज कोरोना आमची मारेकर पिडा आज देवाचे क्रोध जावन ह्या संवसाराक एक मारेकार पिडा जावन एक भिरांकूळ तुफान जावन घेवन भायर सरून आज लोकांक आज जे लोकांचो जीव काडून आसा. होय, मोगाच्या भुरग्यांनो म्हणटा जेजू म्हजो क्रोध तुमचेर आयला. पूण मोगाच्यानू आमी जेजू कडेन सदांच मागया. जेजू थंय आमी दिंब्यांनी आमी ताच्या कडेन मागया. दिंब्यांनी पडून आमी ताच्या कडेन मागया हें तुफान आमचे थंय पयस कर आनी आमकां सुटका दी म्हणून आमी सदांच मागया. कित्याक आमचे थंय जेजू आसल्याक तर आमकां सांबाळून सदांच व्हरतलो. कित्याक हें नश्ट्या मनशांच्या माथ्यार ते मारताले पूण हें मारता जेजूच्या भुरग्यांक थंय न्ही. जेजू न्हू राखून व्हरच्या भुरग्यांक जेजूच्या भुरग्यांक थंय केदळाच हें तुफान येवचें ना. कित्याक नश्ट्या मनशांच्या माथ्यार ते मारताले. जेजूचो आज क्रोध आसा नश्ट्या मनशांच्या माथ्यार मारतालो. आपल्या मनान आसा तें सिद्ध जातलें आनी पूर्ण जायसर सर्वस्पर आपलो राग फाटीं काडचो ना. कित्याक आज हे काळोखाच्या लोकांक थंय हें जेजू तांच्या माथ्यार मारतलो. कोण थंय देवाक दुस्मान जावन आसा, देवाक उपराटून आसा, देव ना म्हूण सांगता, आमीच देव म्हूण घेवन ह्या संवसारान चलता. ताच्या आमचे थंय देवाची गरज ना, आमकां देवाची गरज ना म्हूण कोण ह्या संवसारान सांगून घेवन चलते आसात आनी देवाक विरोध वचून आसात. तांच्या माथ्याचेर हे मारताले आनी आपल्या मनान आसा तें सरस्पत देव सिद्ध करूनच सोडता. देवाचे उतार केन्नाच फाटीं वचना, सिद्ध जाल्ल्या शिवाय फाटीं वचना. म्हणून सरस्पराचे उतार सांगता सरस्पर आपलो राग फाटीं काडचो ना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. सरस्पर केन्नाच आपचो राग फाटीं काडचो ना. कित्याक शेवटीच्या दिसांनी हें तुमकां स्पश्ट समजतलें. होय, आज ही मारेकार पिडा ही मारीची पिडा तर आमच्या मदें आयल्या जाल्यार संवसार आमकां अखेर जाल्ल्या पर्यंत दिसता. पूण संवसार अखेर जावचो ना, आमचे दीस अखेर जातले. तर आमचे दीस अखेर जावंक आमी वेच्या पयलें शेवटचें आमी समजून घेवंक जाय देवाचेच ह्यो क्रोध आज मनशांचेर आयला म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. तर आमी देवाची भुरगीं वय जाल्यार आमकां कितेंच बाधक करचें ना. आमचे थंय कसलेच पिडा कसलेच मारेकार पिडा आमकां येवची ना. कित्याक जेजू आमकां ताच्या उतरांनी ताच्या आशिर्वादांनी भरता आनी आमकां सुटका तो खंडीत जावन सुटका दिता. कित्याक आमी जेजू थंय एकवटून रावया, जेजूचो सदांच मोग करया, जेजूच्या वाटांनी जेजूच्या कायद्यांनी जेजूच्या उपादेश पाळून आमी सदांच सताच्या वाटेन नितीच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या सतमंता ताका सस्नी जिवीत मेळटा म्हणून जेजू आमकां सांगता. जुवांच्या पुस्तकांत अवस्वर 5 जुवांच्या पुस्तकांत अवस्वर 5 काडया आनी आमी पळोवया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडल्याक सतमंता
ताका शासनीक जिवीत मेळटा वय आज आमी सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरया, सर्वेस्पराचेर भावट दवरया, ताच्या उतरांचे आमी नेगार करचे नाका, त्याच्या उतरांक आमी इन्कार करचे नाका, कित्याक सर्वेस्पर देव एकलोच ससनाचो देव, तो जावन आसा शासनीक जिवीत दिवचो देव, आनी ताच्या उतरांचेर आमी भरोसो दवरया, कित्याक ताका सतमंताल्याचेर शासनीक जिवीत सतमंता तो शासनीक जिवीत जोडटा म्हणून जेजूचे उतार हांगा सांगता पवित्र पुस्तकान. ताचेर ख्यास्त फरमाण पडचें ना, ताचेर केदाळाय ख्यास्तीचें फरमाण पडचें ना, कित्याक तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. ह्या संवसारांत हर एक जेजू आमकां करूंक शकता. जेजू आयिल्लोच आमकां सांबाळूंक, आमकां सडवण दिवंक, आमची पातकां बगसूंक, तर आमकां खंयच्याच घडये ताचे आमचेर ख्यास्तीचें फरमाण पडचें ना म्हणटा जेजू. ह्या पवित्र पुस्तकान तो येदोळूच मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला म्हणटा. तो येदोळूच मरणांतलो उतराला, कित्याक तर आमी जेजू थंय सदांच एकवटून आसा तर, जेजू थंय भावाट दवरून आसा, जेजू सांगी आमी तर जीवन आसा तर आमी येदोळूच मरणांतली उतरून जिविताक येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाचे पुताचो ताळो आयकुचो दीस काळ येतालो, तो येतालो मात न्ही, येदोळूच येवन जाला, येदोळूच आयला म्हणयेत. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतालो. मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो काळ आयकुचो उतार आयकुचो काळ येतालो म्हणल्यार आज मेल्लीं फोंडान थान उठून येतात गी ना, ती खंडीत येवची नात. आज जीव असली मनशां, कुडीन जीव असली मनशां ती जावन आसात, आज आत्म्यान मेल्लीं आसात. ह्या संवसारांत जी येतात त्यांच्या स्वार्था खातीर, तांच्या संतोशा खातीर, त्यांच्याच बऱ्या तांच्या संतोशाच्या कामा खातीर ती ग्रेस्त जावन ग्रेस्तपणान जीवन आसात. ती देवाक विसरल्यात, तसरी जावन आसात ती आत्म्यान मेल्लेलीं, पूण कुडीन जीव आसात, पूण आत्मो तांचो मेल्लेलो आहा. देवा थंय ती तांचो आत्मो जिवीत ना, पूण जीव जोडूंक साधना येदोळूच मरणांतलो उतरून येवन पावला. सतत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकुचो काळ येतलो आनी तो आज येवन जाला म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जी कोण हो ताळो आयकतात, जी कोण फाटीं येतात, परत्यान जेजू कडेन ती फाटीं येतात, कोण देवाचो ताळो आयकतात, कोण देवाचे उपदेश पाळतात, कोण पवित्र पुस्तक वाचून ती समजून घेवन देवाच्या उतरांचेर कान दिवन ती सदांच तर पाळून आयकून आसात, ती खंडीत जियेतली म्हणटा. जो कोण ताळो आयकता ती जियेतली, ती खंडीत जावन शासनीक जिवीत जियेतली. आनी तांचे थंय शासनीक जिवीत आसतलें, सर्गींच्या राजान तांकां देव आपूण व्हरतलो. आनी देवा थंय ती अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या पंक्तीर आमकां ताचे थंय सांगाता आमकां बसूंक मेळटालें म्हणटा सर्वेस्पराचें उतार. वय आमी आज सतान आनी आत्म्यान जिवंक प्रयत्न करया, मोगाच्या जेजूच्या मोगान आमी जिवंक प्रयत्न करया, कित्याक जेजू आमचे संगी आसा. जेजू आमकां सदांच आमचो मोग करता, कित्याक तो आमची पातकां बक्षिता आनी आमच्या सांगाता सदांच जिवंक. ताची भुरगीं करून ताणें आमकां नेमला, ताणें ताच्या हाताचेर आमचें नांव बरोवन दवरलां, ताणें ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिल्लो आसा. पवित्रपणी आमी रावून ह्या संवसारांत पवित्रपणी आमचें जिवीत जियोन आमी सर्गींच्या राजान पावूंक, सर्गींच्या जेवणांत आमकां बसूंक तो फावो करून दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या जेजू वरवीं. आमेन, आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.